जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो। जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो। आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तय भोव मोगाळ भाव भयणीनो मोगाळ भुरग्यांनो, बाळक जेजूच्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्या आमकां सर्वांक एक विशय नक्की जावन आसा, एक विशय डेफिनेट आनी शुअर। व्हडां तांचे लागीं कांय विचारतना फाल्यांक जाय जे येवच्या वर्साक जाय जे म्हण फाटीं दवरतीत, ल्हान भुरगीं फाटीं दवरिनात, खाण दितात। भाव भयणीनो, ल्हान भुरग्यांचो हो विशय जाल्यार जेजू बाळकाचो बाळक जेजूचो विशय वचो आमचे काळजाचे अत्रेक आशा आकांक्षा जे घेवन आमी हांगासर आयल्या सक्कडी आमकां मेळ्ळेच म्हणून आमी पातयेवया आनी तशेंच जातलें। आमच्या मलगड्यांक आमचे मदें आसच्या एक दिसपडती एक तांचे रजार आसा। रजार कितें म्हळ्यार आयचो काळ पाड जाला। आमच्या काळार अशें नासलें बा, आज काळ पाड जाला, तें समाना हें समाना। त्या दळा कशें आसलें, त्या दळा आमी एका पर्सांत दुडू व्हरून गणयेंत सायेत हाडटाले हांव। आज गणयेंत दुडू व्हरून पर्सांत ह्या बॅगांत सायेत हाडचें बरी जाल्या। संवसार पाड जाला, आमच्या काळार अशें नासलें। ताणी सांगच्यान जायतें सत आसा, पूण संवसार पाड जाला ह्या विशयांत एक घडी आमी एक चिंतन चलोवया। संवसार पाड जाला गे। एक ग्रेस्त स्त्री आसली, तिणें एक व्हडल्या बंगल्यांत ती आसली। त्या बंगल्यांत रावन 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 तिका उपगण आयिल्ली। एक फावटी तिणें चिंतलें, हो बंगलो बदलिव्या, हो विकून दुसऱ्या एका बंगल्याक या। ताणें ब्रोकराक आपयलें तिणें आनी म्हणाली, अळे म्हाका दुसरो एक सोदून दी आनी हो विकून दी। त्या ब्रोकरान जायत म्हळें आनी ती वचून एका भाड्याच्या घरा रावली। त्या ब्रोकरान त्या घराक बरो पेंट काडलो, बरें ल्हानशें गार्डन केलें आनी पेपरार एक एडवर्टिजमेंट दिलें, अळे आसलें एक घर विकऱ्याक आसा। ही स्त्री भाड्याच्या घरांत रावून आसली, सदां एडवर्टिजमेंट पळयता, खंयचें बरें घर जावयेत। निमाणें तिच्या मतीक मेस वारलें एक घर। ब्रोकराक आपोवन सांगलें, अळे म्हाका हें घर जाय। आनी तो आपोवन व्हरून गेलो खंयसर तिच्याच पोरन्या घराक। इतलें सोबीत पेंट काडलें तें, इका तें मेसवालें सोबीत आसा, हेंच जाय जें म्हाका घर म्हणून परत्यान तिणें तें मोलाक घेतलें। भाव भयणीनो, संवसार बदलला या ना बदलला एक आमची अभिप्राय, पूण सक्कडी आमच्या दिश्टीचेर आनी दिसताव्याचेर होंदोन आसा। हांव कितेंय वायट म्हणून पळयतां या चिंतां तर म्हाका तें वायटच। सर्पाचें वीख भोव विकाळ भोव वायट, पूण मनशाचो जीव वाचोवच्यांत तें प्रमुख पात्र घेता। जें कितें आमी वायट म्हूण चिंता ह्या संवसारांत, ताचें बरें कितें म्हणलें आमकां कळीत ना। त्या देखून आमकां कळीत आसा, ल्हान भुरगें आसतना आमकां बेश्टायिल्लें आसा। जेवतना या हेर कितें करतना सळ केल्यार अळे गोंगो येता। गोंगो खंयचो म्हणून कोण्णाकी गोतूना, आजीकी गोतूना गोंगो म्हळ्यार कोण म्हणून। पूण आयची भुरगीं घाल म्हणटात, पयलें गोंगो येवन दी पळोवन मागीर हांव जेवता म्हणटात। भाव भयणीनो, ह्या संवसाराक आमी पळोवची दिश्ट कशी आसा। देवान हो संवसार रचलो आनी ताणें एक फावटी न्ही साबार फावटी अशें ताका बगलें वो बरो आसा। आपणान रचलें सगळें बरें आसा, पूण तुमी सारक्या रिती पळोवशात जाल्यार मनशाक रचल्या उपरांत देवान अशें सांगूंक ना बरें आसा म्हणून। हें तो पाड आसा म्हणले खातीर न्ही, बगार ताच्या सांगाता एक सांगाती नातरली त्या खातीर ताणें सांगूंक ना।
भाऊ भयणीनो, ह्या संवसाराक आमी पळोवची दिसत आनी दिसतावो खंयच्या रितीचो आसा. ह्या संवसारांत बरें आसा, वायट आसा. देवान सगळें बरेंच रचलें, तर वायट कोणें हाडलें? वायट हाडलें आमी. आमच्या स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोगान आमी वायट हाडलें. तर आज आमचेच प्रयत्न जाय जे वायट पयस करन बरें विंसूंक. बरें कितें आमकां कळीत आसा. नितीशास्त्राचे पयले नेम हे जावन आसा, बरें पाळ या बरें वीस आनी वायट पयस कर. आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचें इतलेंच, बरें वीस आनी वायट पयस कर. आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजूक पळयवन फिलीप म्हणलो नातानायला लागीं, आमी मेस्सायाक पळयलो, आमी ताका भेटल्या. नातानायलाच्या तकलेंत प्रेजुडिसस आसले, पूर्वाग्रह आसले, बरें ओपिनियन तितलें नासलें. तो म्हणलो, नजरेंतांत हांव कितें येवंक साध्य? नजरेंतांत हांव कांय म्हणी बरेंपण येवंक साध्य गी? आमकां थोडे फावटी आमच्या वळखीच्यांनी अशें करचें आसा. तुजो गांव खंय? म्हजो गांव कुळशेकर. तूं कोणाचो पूत? हांव फलाण्याचो पूत. चड गजाल, तुजे विशयान सगळें म्हाका कळयता. अशें सबार फावटी सांगलें आयकलां. नातानायली असोच म्हणलो, नजरेंतांत हांव कितें येत? कांय येवंक साध्य ना. आनी ते दळा फिलीप म्हणलो, ये आनी पळय. फिलीप कसलोच विवर दिवंक वचोंक ना. ना नजरेंतांत हांव तें जाता हें जाता, व्हड संगती घडटात अशें पुरो आसा, कांयच तो उल्लेख करूंक वचोंक ना. तूं ये आनी पळय. जेजून नातानायलाक पळोवन कितें म्हणलो, पळय एक खरो इस्रायेलीत ताच्या काळजांत कुस्कूट वायट ना. नातानायलाची उतरां पळया. नजरेंतांत हांव कितेंच येवंक साध्य ना. नेगेटीव, प्रेजुडिस्ड. आनी जेजूची उतरां सगळी पॉजिटिविटी, बरेंपण होगळीक. भावा भयणीनो, बरें आनी वायट खंय आसा? जेजूच्या ह्या उतरांक लागून नातानायल जेजूच्या त्या सांगोड्यांत रिगलो आनी तो एक आपोस्तल जालो. आयच्या दिसा जो विशय आमी नियाळटा, जेजू बाळका विशयान तो जाणवायेन वाडलो, तो बुधी प्रकाशान वाडलो आनी ताच्या सांगाता वाडावळेक पूरक जाल्ल्यो संगती ज्यो समाजींत आमच्या भोंवतणी आसात, बरें आनी वायट, बरें विंसून वायट कशें पयस करचें ह्या विशयांत आमकां जायती माहेत, जायती समजणी ह्या आमच्या आयच्या वांजेलांत आमकां लभ्य आसा. हर एका मनशाक ताच्या जिणयेंत ताचें व्यक्तित्व रुपीत करचें दोन संगतींनी म्हणून आमकां समाजशास्त्री सांगतात. एक हेरिडिटी आनी एक एनवायरनमेंट. हेरिडिटी म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांतावन आमी कितें जोडलां. ताचें नाक आज्या बरीत आसा, ताचे दोळे आजये बरीत आसा. हेरिडिटी जें कितें आमी जोडटा तशेंच गूण. एनवायरनमेंट आमच्या भोंवतणी, आमच्या बोवारांत आमी जियेतना कितें सर आमी चिवोवन घेता ताचेर होंदोन आसा आमचें व्यक्तित्व. नातानायल थोड्या ऋणात्मक दिश्टीन ताणें पळयलो संवसार, जेजून धनात्मक दिश्टीन पळयलो. जेजू जियोवन आसलो बोवार कसलो. मरी आनी जुजे असलो बोवार, असलें एनवायरनमेंट ताका फावो केलें. जेजू बाळकाक कसलेंच प्रिविलेज्ड सिट्युएशन नासलें. भोवशा आमचे बरी ऑर्डिनरी सिट्युएशनी नासलें, भोव कश्टांचें सिट्युएशन आसलें. आमचें तितलें प्रिविलेज ताका नासलें. जाल्यार त्या एका वातावरणांत जेजू वाडलो, जाणवायेन, बुधी प्रकाशान, आवय बापाय खाल जावन बरेपणान वाडलो. आनी ताचें बरेपण आमकां दिसता 30 वर्सां उपरांत 3 वर्सां ताणें कितें केलें.
त्या उपरांत कशे ताणें कश्ट सोंसले, बापाच्या कुशेक तो कसो काल जालो, हर एक ताणें बरें केलें, मनशा बरी पाताक एक मात्र सोडणो, हें कशें करूंक साध्य जालें. ताचो बोवार, ताचें वातावरण, ताची समाज जी भोव वायट आसली. आमी आतां काळ पाड जाला, संवसार पाड जाला म्हूण आमी चिंता जाल्यार ही एक दोन ल्हान संगती पळयतना संवसार 100 वर्सांच्या की आज जायतो बरो आसा म्हूण आमकां कळटा. पळया विज्ञान, पळया तंत्रज्ञान, पळया आमची आविश्कारां. तितलेंच नाका, 100 वर्सां आदीं आमच्या गांवांत ह्या आमच्या संवसारांत एक पिडा आयिल्ली, प्लेग. 1918 वर्सा कितलो लोक मेल्लो कळीत आसा की 50 मिलियन लोक मेल्लो. 2 वर्सां आदीं कोवीड आयलें, कितलो लोक मेलो? 7 मिलियन लोक मेलो. 50 मिलियन लोक 100 वर्सां आदीं ह्या वर्सा, ह्या आदल्या वर्सा आयलो. फकत 7 मिलियन लोक इतल्या व्हडा पिडेक बली जालो म्हळ्यार संवसार बरो जाला. त्या वेळार ती पिडा आयिल्ली कित्याक म्हूण आमकां कळीतच नातलें. कितें कितें सुपरस्टिशन्स ह्या मूड पातयेण्यांक आमी वळख जाल्या आतां कळीत आसा. तें हें वायरस, ताका हें वॅक्सीन, हें वखद केल्यार तो बरो जाता. भाव भयणीनो, संवसार मस्त बरो जाला, आमची दिश्ट बरी जायजे. गुलाबाच्या झाडार मस्त गुलाब जाल्यात, थोडे कांटे आसात. कांट्यां खातीर गुलाब खुंटी नासतना कोणी रावना. गुलाबा कुशीन दिश्ट भरया. ह्या संवसाराक पळोवनची आमची दिश्ट बदलया, संवसार बरो जातलो. कित्याक हर एक वायट बायस सरता मनशाच्या काळजांत न्हू. जेजू म्हणटा, जें कितें मनशा भितर वता तें मनशाक मेळयना, जें कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भाव भयणीनो, वायटाचें मूळ मनशाची तकली, ह्या मेंदू, ह्या मनशाचें चिंताप आनी मनशाचें काळीज. भाव भयणीनो, वायट सांडया, बरें विंसया आमी. आमच्या भुरग्यांक जेजू बाळका विशयान आमी उलयतना आमच्या भुरग्यां विशयान उलयता. तांणी बरें विंसचें बरी आमी कितें करचें? माध्यमां भुरग्यांक वायट करतात, माध्यमांनी तांकां देसवाट केला, माध्यम आमचो संवसार देसवटायता. असलें आमचें चिंताप माध्यमां कांय करिनात. माध्यमां न्यूट्रल जावन आसात. ती टॅक्नॉलॉजी जो कोण वापरता तो वायट करता. एक तलवार कोणाचीच गळो कापूंक वचना, दवरले कडेन आसा जाल्यार ती कोण काणगोन तो गळो कापीक शकता, तो रांदय कातरूंक शकता. भाव भयणीनो, वायट बायस सरता आमचे ताव न्हू. तर भुरग्यांक आमी कशें बऱ्या वाटेन समकोंक कुमोक करची, भुरग्यांक बऱ्या वाटेन समकोंक कुमोक करची जी फिलिपान केली. ये आनी पळय, बरेपणाचो अनुभव दिवचो. आवय बापायनी, ह्या वडिलांनी भुरग्यांक कितलें तुमी मागणें करीजे, तेर्स करीजे म्हळ्यार ती करची नात. आवय बापायांनी वडिलां दिमी घालून मागणें केल्यार मात्र तांकां अनुकरण करतली, ना तर जावचें ना. येया आनी पळया, ये आनी पळय. फिलिपान सांगली उतरां नातानायलाक आज आमच्या कुटुंबांत भोव प्रस्तूत जावन आसात. तर मगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांक पळोवची दिश्ट बदलून दी. जें कितें वायट आसा तें आमी खंडन करीचे, खंडीत जावन. एक सांगणी आसा, आपल्या कुडीक गाय जाल्यार मनजात समेत रडता, पेल्याच्या कुडीक गाय जाल्यार रडसोच मनीस. आपल्या कुडीक गाय जाल्यार मनजात समेत रडता, पेल्याच्या कुडीक गाय जाल्यार रडसोच मनीस. भाव भयणीनो, पेल्याचे कश्ट, पेल्याचे वळवळे, पेल्याचे गाय पळोवन आमकां दूख भोगता गी, रडोंक येता गी. आमी प्रतिभटन करीचे म्हण आमकां भोगता गी, या ताच्या विरोध झुजीचे म्हण आमकां भोगता गी. तर बरेंपण आमचें थंय आसा, ना तर तें वाडोवन घेवया. भाव भयणीनो, बाळका जेजूच्या नोवेनाक आमी हांगासर आयल्या. जायतें आमकां बाळका जेजूतावन शिकोवंक आसा. जे सगळ्यो संगती ज्यो आवय बापाय जुजे आनी मरये तावन तो शिकलो, बुदीन वाडलो, जाणवायेन वाडलो,
कुडीन वाडलो, भलायकेन वाडलो, हर एका रितीन वाडलो, बापाच्या कुशेक विधेय जावन चल्लो. आमच्या सर्व भुरग्यांक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याक तो सुबाळोक जेजो हें फावो करून दी. आनी खंडीत जावन जें कितें आमी बाबार्तां विसारता बाळोक जेजू आमकां फावो करतलो. त्याच खातीर ह्या आल्तारीर येवच्या जेजू लागीं आमी भक्तीन आनी आशेन मागया. आमेन. जेजू जल्मालो जालो मनवालो, जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो. जेजू